जॉब रिक्रुटमेंटाक कांयच व्यवस्था थाराय नासतना लोकांक आदेसभर रस्त्यार लायनीक दवरिल्ल्यान आप पक्षान सरकाराचो निषेध केला। रिक्रुटमेंटात फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व आधाराचेर कशे रितीन जॉब दिवं येता असो प्रश्न आपाच्या एल्विस गोमसान सरकाराक केला। कांयच क्लू नासतना हांगा रस्त्यार हाडून तांच्या आवय बापायक वडिलांक तांच्या रिलेशनांक आनी सगळ्या जनतेक जो त्रास जाला आम आदमी पार्टी ताचेर निषेध मारता। आम आदमी पार्टी एकच विचारूंक सोदता सरकाराक की रिक्रुटमेंट फिक्सिंग हे पयलींच्यान आयकपाक मेळटा, पूण ज्या पद्दतीन हे फिक्सिंग चल्लां, ज्या पद्दतीन 64 पोस्ट फक्त कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस फॉर अ लिमिटेड ड्युरेशन 10 म्हयन्या खातीर हाजी गरज तरी कित्याक पडली। पयलें नंबर 1। नंबर 2 म्हणटा ते तुमकां 64 पोस्ट भरपाक ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसीस म्हणटा त्या प्रिंसिपलाचेर तुमकां कोणे रायट दिला हे अशें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसीस भरपाक। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसीस म्हणटा ते खंयच्या कायद्यान बसता हो प्रश्न आम आदमी पार्टी विचारता। जो पर्यंत आमकां खबर आसा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसीस म्हणटा ते एम्प्लॉयमेंटाचे बाबतींत तर शक्यच ना, लागूच जावंक शकना। हाजे वेल्यान एकच कळून येता की ह्या सरकाराक इतली वर्सां जरी तेच लोक चलयता एकमेका भितर पावर वांटून घेवन, आज पर्यंत तांकां फेर आनी इम्पार्शियल रिक्रुटमेंट म्हणटा ते केन्ना समजुकूच ना। हो अपमान जाल्लो आसा। यूथ जे आसा, यूथ पिढी जे आसा आज तांचो अपमान जाल्लो आसा, तांच्या पेरंट्सांचो अपमान जाल्लो आसा। आज म्हाका दिसता सरकाराकूच खबर ना तांचे कडेन रेग्युलर कितले एम्प्लॉईज आसा आनी कॉन्ट्रॅक्टाचेर कितले आसा। कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम म्हणटा ते खरें म्हणजे एबॉलिश जावपाक जाय आसलें। एक बरो एम्प्लॉयर म्हणून सरकार जर एक उदाहरण दिवंक शकना जाल्यार बाकी इतले प्रायवेट सेक्टर गोंया भितर हाडून घातल्या ते तरी कसलें उदाहरण जातलें गोंयचे मुखार। तर आमी आज सांगूंक सोदता की जरी गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम काड म्हणून म्हणीत आयल्या, ते एक्सटेन्शनां पळय इतली जाल्या, सर्वीस एक्सटेन्शन म्हाका दिसता कांय अशें आसा लोक 10 वर्सां जालीं रिटायर जावन निवृत्त जावन तरी आजून ते कदेली घेवन कदेली वसयतात। एका टायमार हो CM म्हणटालो, फर्स्ट टायम म्हाका याद आसा जो जेन्ना CM जाल्लो तेन्ना इमिजिएट सगळे एक्सटेन्शनां आपूण इमिजिएट रद्द करून उडयतलो म्हणून, पूण तें आज शक्य जालें ना। पॉलिटिकल वील सगळें कोसळलेलें आसा। म्हणून आज आमचो आम आदमी पार्टीचो जनतेक उलो की नवी पिळगेन आतां नवी भशेन सरकार कशें घडोवचें, तांच्या हिता खातीर घडोवचें हाचेर विचार करचो पडटलो। कर्नाटकाच्या वाठारांत कितें चल्लां ती तपासणी करपाक उरिल्ले 36 आमदार कित्याक वचूंक ना? ह्या आमदारांनी आपल्या अध्यक्षपदाचो राजिनामो दिवचो ना तर मुखेलमंत्र्यान विधानसभा बरखास्त करची म्हण ह्या वेळार प्रदीप पाडगांवकर उलयल्यात। कर्नाटकाच्या वाठारांत कितें काम चल्लां हाचें इन्स्पेक्शन करपाक सगळ्या आमदारांकडे यो म्हणलेलें। त्या हाका फक्त सभापती उपसभापती, एक BJPचे आमदार आनी एक प्रसाद गांवकर अशें म्हणून फक्त 4 जाण। हाजेरसून आमकां दिसता की काँग्रेस पक्ष जो सरकार घडोवपाच्या ताकदीचो आशिल्लो तो आज विरोधी पक्षूय उरूंक ना, फक्त आपल्याक एक पब्लिसिटी घेवपाक हेवटेन तेवटेन कितें तरी प्रेस स्टेटमेंट काडटा आनी मुख्यमंत्र्याचो राजिनामो मागता। आमी म्हणटा की हे 36 जाण जे वचूंक नाशिल्ले तांकां गोंयाच्या लोकां बद्दल कांयच पडलेलें ना। जी ही गंभीर समस्या दिसान दीस जायत चल्ल्या त्या समस्येचेर 36 जाणांक कांयच पडलेलें नाशिल्लें। त्या खातीर आमी आम आदमी पक्ष ह्या 36 जाणांकूय म्हणटा की तुमी राजिनामो दियात आनी खरें म्हणजे मनोहर पर्रीकारान ही विधानसभा बरखास्त करपाक जाय। आर्डिक्स खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार।